नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. माजाळी मच्छीमारी बंदर निर्माणाक स्थानिकालो विरोध. न्याय मेळना जाल्यार जावच्या सगळ्या निवडणुकेचेर बहिष्काराचो निर्णय. कारवार तालुक्याच्या माजाळी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या अरबी समुद्र किनाऱ्यार सुमार 250 कोटीचे व्हड प्रमाणाचे मच्छीमारी बंदर निर्माण करूक राज्य आणि केंद्र सरकारान हिरवो कंदील दाखयल्यान माजाळी ते देवबाग स्थानिक मच्छीमारी निवासी मोठ्या संकटात पडलात. पारंपारिक मच्छीमारी लोकांक हेजेन पोटाचेर आड येयल्यान सरकारा विरुद्ध या बंदर प्रकल्पाक सक्त विरोध केला. आज कारवारच्या बिणगा, कारवार, किन्नर, हळगा, अस्नोटी, हणकोण, चित्ताकुला, कणसगिरी आणि इतर स्थानिक मच्छीमारी समाजाचे सुमार 1000 ते 1500 मच्छीमारी बांधवान माजाळी समुद्र किनाऱ्यावर जमून या विषयाचेर चर्चा केली आणि जनप्रतिनिधी, MLA, MLC, पालकमंत्री श्री कोटा निवास पुजारी हेची पयली या स्थानिक संबंधित मच्छीमाऱ्याक भेट दिली तेन्ना या बंदर कामगिरीचे सगळ्या कारवारच्या मच्छीमारांनी बैठक बसवून तेमगेल म्हणणी ऐकून मच्छीमारी समाजाक अडथळो जावनासारको निर्णय घेऊनच या बंदराची निर्माण करची घोषणा जातली असे उत्तर दिले. जाल्यार आता बेंगळुरात जाल्ल्या बैठकीत मोदी सरकारान बंदर निर्माणाची अचानक घोषणा करून या मच्छीमारी समाजाचेर अन्याय केलो असो तेमी आरोप केलो. मच्छीमारी समाजाक उत्तेजन दिवच्या उद्देशान जावच्या या बंदराक फक्त 80 बोटी लावूक मात्र अवकाश उरतलो. हेजेन स्थानिक पारंपारिक शेंडी, होडी, पायवाडो सारख्या मच्छीमारीक संपूर्ण नुकसान जातले. या लोकांचेर उपासमारीची वेळ येतली असो मच्छीमारांचो आरोप आसा. कारवार नौदल परिसरातले निराश्रित मच्छीमारी चित्ताकुला ग्रामात स्थलांतर जावन स्थायिक जालात. माजाळी देवबागात मच्छीमारांची संख्या वाढला. हेजेन मच्छीमारी धंद्याचेर पयलेच परिणाम जाल्लो आसा. तितूंत या सागरमाला योजनेमार्फत या बंदराची तयारी चल्ला. या बंदरान मच्छीमारी लोकांचेर खूप मोठे संकट येतले या उद्देशान आज जमिल्ल्या हजारांशी मच्छीमारी बांधवान या बंदर योजनेक सक्त विरोध करचो एकमतान निर्णय घेलो असे अंबी समाजाचे अध्यक्ष श्री देवराय यशवंत सैलेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. इतलेच न्ही तर स्थानिक आमदार श्रीमती रुपाली नायक हेमी तरी आमकां विश्वासात घेवन या बंदर निर्माणाची कामगिरी बद्दल माहिती दिवूं जाय आशिल्ली असे जमिल्ल्या मच्छीमारांच्या काही मुखंडान आपले मत व्यक्त केले. पण तेणी तशें केलें ना. पण तेमी सुद्धा दिल्ली उतराक पाळले ना अशी खंत व्यक्त केली. निवडणूक लागीं पावला म्हूण आमदार जोरदार तयारीत आसा. जाल्यार या बंदर कामगाराची योजना रद्द जावूं जाय म्हूण समस्त कारवारच्या मच्छीमारांचे मत आसा. कदाचित जर या बंदर योजनेत सुरवात केली तर ग्रामपंचायत ते तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत, आमदार, MLC अशा सगळ्याच निवडणुकेक हेच पुढे सगळ्या कारवार जिल्ह्याच्या फिशरमॅन समाजाला बहिष्कार उरतलो असो ठोस निर्णय आज घेतलो. जमिल्ल्या सगळ्यांनी या विषयाक सहमती दाखवून टाळ्याच्या कडकडाटान आपलो एकवट दाखयलो. सध्या 2-4 दिवसात कारवार अंकोलाच्या सगळ्या मच्छीमारी समाजातर्फेन DC, MLA, MLC, मुख्यमंत्री हेमका अर्जी दिवची ठरयला. जर तर योग्य न्याय मेळना तर पुढलो विचार ठरलोच आसा असो इशारो मच्छीमारी प्रमुख श्री शैलेश कांबळे हेमी दिला. हेजेर आमदार किती निर्णय घेतात तेजेर कारवारच्या लोकांले लक्ष आसा. ग्रामपंचायत ते सगळ्याच निवडणुकीचेर बहिष्कार घायल्यार फुडी कशे, धरल्यार चापता सोडल्यार पळता अशी खबर जावन खून उदकाचो घोट जाला. तितूंत निवडणूक लागीं पाविल्ल्यान मोठे संकट येयला. तितूंत आनी एक खबर म्हणल्यार देशाचे एकैक काळी रेती आशिल्ले बीच म्हणल्यार कारवारचे माजाळी तिळमाती बीच हे प्रवासी केंद्र. जर कारवार बंदर कामगिरीच्या नावान या बीचार वयच्या रस्त्याक अडथळो जाल्यार तेजे विरुद्ध कोर्टाची पायरी चढतले असो इशारो कारवारचे माजी आमदार श्री सतीश सैल हेमी दिला. हेजेन कारवारच्या माजाळी बंदराच्या नावान आनी एक आंदोलनाची कीट उसळटली हेची शक्यता नाकारूं जायना. हेजेर आमदारालो मुख्य पात्र आसा. कितें घडतले आनी कशें घडतले हे पळोवूंक सार्वजनिकाक उत्सुकता लागला. जे माजाळी भितर बंदर बांदचे म्हणून निर्णय केला ते 3200 कोटीचो. त्या बंदराक देवबाग टू माजाळी आम्ही जे फिशरमॅन आज सगळो जम घेवन त्या बंदराक आमगेलो विरोध आसा. विरोध कितका म्हटल्यार तेंगेल जे प्लॅन, जे व्हिडिओ ज्या कंपनीन बांदचे आसा तेजे व्हिडिओ जे डिक्लेअर केला आसा त्या व्हिडिओ प्रमाणे आमगेल फिशरमॅन भविष्य काय समज दिसना. तशें म्हूण आमी सगळो आज मेळ घेवन तो बंदर आमकां नाका हे सगळो कॉल आमी डिसायड केल्लो आसा. आनी तरी बीन हे आमकां बंदर नाका म्हूण आमी DC साहेबाक करूं, MLA मॅडमाक करूं, फिशरमॅन मिनिस्टर करूं आनी CMाक करूं आमी एक मनवी पावयताले.
आणि तरी बी आम्ही ते बंदर प्रोजेक्ट कंटिन्यू केले तर आम्ही सगळं लोकांना मेळ येऊची कितली बी इलेक्शन वरू ग्रामपंचायत इलेक्शन तालुका पंचायत इलेक्शन जिल्हा पंचायत इलेक्शन MLA इलेक्शन MLC खंयची बी इलेक्शन गेले हे आमगेर माझ्या देवबाग एरिया भितर आम्ही बहिष्कार करचे निर्णय केला. उत्तर कन्नड जिल्हा अंबिका समाज परिचित संघ माजाळी दांडेबाग आज आमगेले माजाळच्यान धरिले देवबाग गणेशगिरी अश्नोटी हळगा सगळे जाण हे मिटींग जाले की त्या दिवस मंगळुराक मोदी साहेबान येऊन घोषणा केला की हांगा बंदर निर्माण जाला पण आमकां MLA साहेबान आनी उस्तुवार मंत्री श्रीनिवास पुजारी सर उळवेकर सर MLA सर आनी आमगेले तहसीलदार कारवार तहसीलदार सगळे जाण येऊन घेवन कितें सांगिल्लें की आमी फिशरमॅनाले एक पयली मिटींग घेतले तेजे नंतर आमी तुमकां कितें निर्णय कळयतले म्हण. आतां मे म्हयनो जावन गेले 1 वर्स जावन गेले 1 वर्स जाल्यार बी अजून पर्यंत आमगेले हांगा तेमी काहीच केलें ना मिटींगच केलें ना. मिटींग करता म्हूण सांगिल्लें नाल्यार MLA हांगा ऑफिसांत आपयता म्हूण सांगिल्लें नाल्यार कारवार DC ऑफिसांत आपयता म्हूण सांगिल्लें खंय तरी बेळ घेवन आमी एक मिटींग करया म्हूण सांगिल्लें. पळयल्यार मोदी साहेबान येवन घोशणा केला की आमगेले हांगा बंदर निर्माण जाला 2.5 कोटी 2.5 हजार कोटीचा तरी बंदर निर्माण जाला म्हणटात. तेन्ना आमी कितें म्हणटात हे बंदर आमकां नाका. आमगे लोक शेंडी पाकताले आनी पांयवाट घालता आशिल्ले शेवट्याक जाळ व्हरच्याक हे आमकां खूब त्रास जाताले. मशीनवाले मातर भायल्यान वयता रे आनी जाल्यार आमकां मातर थंय धंदो करूं जायना कित्याक आमकां खूब त्रास पडटले. जर तर तेमी ते बंदर केले हांगा होंड पडटले आनी सायडाक हे उदकांत आमगेले बिणगा जावं आमगेले हांगा कैगा जावं सिबोर्डाचे प्रोजेक्ट आसा पळय थंय तेंगेले हेजेन पुराय ते पाणी एकदम उदक टायट लागता टायट लागून घेवन आमकां ते मागीर त्रास जातले. तेन्ना आमकां कांयच नाका हांगा बंदर नाका. आमगेर वाड वडील कितले की पिढी येवन गेले अजून पर्यंत हे बंदरान हे घेवन पोर्ट बंद कांय ना आनी पोर्ट बंद हे केलें ना. तेन्ना आतां आमकां आनी कित्याक बंदर ते बंदर नाका. फक्त आमकां आमी कशें आसात पळय तशेंच घेवन तशेंच मुखार आमी सगळे जाण मेळ घेवन वचा म्हणटा. ना जाल्यार मुखार लेखा आमी इलेक्शनाक बॅन करचे आसात. आतां हांगा येयले तेन्ना दांडेबाग माजाळी येयले तेन्ना तेमी ते कितें सांगिल्लें येवन घेवन तुमकां आमी मिटींग करता म्हूण सांगिल्लें. मिटींग करता म्हूण मिटींग केल्लेच ना कांयच केलें ना. कितें म्हूण आमकां काय कळना काय कोर्ट वचून घेवन ते मुखार वचून घेवन तेंगेल्या भितर हे घेवन कितें केलां म्हूण काय देवाकच खबर. आतां हे बंदर आमकां नाका. हे बंदर आमकां बिलकुल नाका. कित्याक काय म्हणल्यार बंदर केलें जाल्यार आमकां फिशरमॅनाक सगळे त्रास आसा. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.